क्रिस्त तें मोगाळ भावा भयणीनो, एका पुतान अशें विचारलें, म्हाका ॲप्पल ज्यूस जाय. तवळ बापूय म्हणूंक लागलो, म्हाका ॲप्पल ज्यूस नाका, डॅडी म्हाका बनाना ज्यूस जाय. तवळ बापूय म्हणूंक लागलो, तुवें एक विचारूंक जाय, म्हाका आज ॲप्पल ज्यूस दिवंक जायना, बगार म्हाका बनाना ज्यूस आज खाणगून दिवयेत. आनी बापूय मुंदासून म्हणूंक लागलो रागान, आज दोनी विचारूंक जायना, तुवें आज एकच विचारूंक जाय. आज बनाना ज्यूस म्हाका हाडून दिवयेत, फाल्यां ॲप्पल ज्यूस हाडून दिवयेत आनी परवा मोसंबी ज्यूस हाडून दिवयेत. आनी तो व्हडलो पूत सांगूंक लागलो, पापा आमी सक्कडी फ्रुट्स घालून फ्रूट सलाद आमी करताव आनी फ्रूट सलाद आमी खाताव. सर फ्रुट्स घालून फ्रुट्स ज्यूस करून तो ज्यूस पिवन घे. आनी त्या वेळार बापूय म्हणूंक लागलो, सर फ्रुट्स घालून फ्रूट सलाद करयेत आनी खावयेत, पूण सर फ्रुट्स घालून तो ज्यूस पिवंक जायना. ॲसीड आनी गोडशें कॉम्बिनेशन समा वचना आनी तें पोटाक बरें न्ही, जिवाकी बरें न्ही. त्या देखून ज्यूस करून दिवंक साध्य ना म्हणूंक लागलो. मोगाळ भावा भयणीनो, आमचें जिवीत अशेंच. आमचें जिवीत आज फ्रूट सलाद जालां, सगळें मिक्स अप जालां म्हणून सांगयेत. जर तर आमचे भोंवतणी आमी पळयलें तर आमकां दिसता हेंच, आज आमचें सगळें जिवीत फ्रूट सलाद जालां. हें मात्र न्ही, आमी थोडे फावटी सांगचें आसा, तें जाय म्हाका, हें जाय म्हाका, तें जाय, हें जाय म्हणून आमी थोडे फावटी सांगचें आसा. हें जाय, तें जाय आनी सगळें जाय. आमच्या जिविताचें सगळें जिवीत आचारान उलोवणें आमची सर कामां आनी सर कामां फ्रूट सलाद जाल्यांत आमचें जिवीत सगळें आज मिक्स जालां म्हणून सांगयेत. ह्या काळार जायतीं ऑप्शन आसात, मस्त ऑप्शन आसात, पूण खंयचें वेंचून काडचें म्हणून आमकां कळीत ना. तातूंत खंयचें वेंचून काडचें म्हणून आमकां कळीत ना. कन्फ्युजन चडच आसता. मस्त वेंचून करची आशा आसता. मोगाचेनो ती आशा आमी सोडूंक जाय. आमचे ती आशा अभिलाशा आसूंक नजो, बगार एक वेंचून आमी करूंक जाय. दोन संगत्यो आमकां आमच्या मोतींत वेंचून करूंक जायना, खंयचीय आमी वेंचून करूंक जाय. आमी आमच्या भोंवतणी आमी कितें आसा आमी पळोवया. आतांचे ट्रेंड म्हळ्यार कितें मोगाचेनो? ट्रेंड म्हळ्यार सक्कडी तेंच करचें बरी आमी करचें. तें कितें करतात आमी तें करचें, हाका म्हणटात ट्रेंड. आज बरें चलता, आज एक बरें वाहन पळयलें, म्हाकाय तेंच वाहन जाय आनी ताचे बरींच तें वाहन हांवें चलोवंक जाय. हाका सोल्युशन आसा गी मोगाचेनो, ह्या ट्रेंडाक सोल्युशन आसा गी, खंडी जावन सोल्युशन आसा. पूण केदाळाय तुमी चिंतलां गी मोगाचेनो, मनीस आज ट्रेंडाच्या फाटल्यान येता, चड आवाज करतात त्याच्या फाटल्यान आज वेता. येदोळ म्हणी चिंतलां गी. कित्याक म्हळ्यार जें कितें ट्रेंड आसा तें कॉपी करूंक इजी, तांकां फॉलो करूंक इजी, तकली उणखर देना. पूण आतांच्या भुरग्यांतय ओरिजिनलिटी आज नपयस जाल्या, डिसअपियर जाल्या. देर इज नो ओरिजिनलिटी म्हणून आमी सांगता हेरांक आमी करता, हेरांचे बरी आमी चलोवंक आमी आशेता. तो करता तशें हांवूय करता, ताचे बरीच हांव करूंक आशेता. हाका म्हणटात मोगाचेनो ट्रेंड. आनीकल्यान आज अनेक ट्रेंड फॉलो करतात म्हळ्यार जर तर ताचे बरी हांवें केल्यार तकली उरना. जर तर कोणें सांगल्यार
ताका कित्याक तूं फॉलो करताय म्हणून सांगल्यार तूं आउटडेट तूं जालाय. आमी अपडेट आमी जावन आसा, तुमी आउटडेट जाल्यांत म्हणून थोड्यांनी सांगचें आसा. आनी कित्याक वचून तांचो पाटलाव आज करतात, कित्याक म्हळ्यार तांचे तें ओरिजिनॅलिटी ना. एका रितीचें पळोवंक मेळटा आनी त्या देखून ते मनीस तांकां फॉलो करतात. सायकोलॉजिकली एका रितीचें फियर आसता, सायकोलॉजी एका रितीची भिरंत आसता. हांवें कितें करूंक जाय, म्हजें भविश्य कितें, तें भविश्य रुपीत करूंक आनीकल्याचेर आमी हुंदोन आसता आनी ताचो आमी फाटलाव करता. मोगचें आमचें आचरण, आमची साल जिणी हेरां बरींच जावंक आमी पळयतावो. आमची सपनां ताचे बरी जावंक आमी पळयतावो. मोगचें ताणें काल बरें वस्तू न्हेसलें, ताचे बरीच हांवें वस्तू न्हेसोंक जाय. थोडीं भुरगीं आसात, इस्कॉलाक वेतात, कोणीय बरें एक टी शर्ट वा बरें एक सूट बूट घालून आयल्यार दुसरे दिसाय हांवें तेंच सूट बूट घालून हांवें वचोंक जाय म्हणून बापाय कडेन वा आवय कडेन सांगचें आसा. तो पिकनिकाक गेलो, हांवेंय पिकनिकाक वचोंक जाय म्हणली ट्रेंड वा फॉलो करची स्थिती आसा. पूण मोगचें ह्या ट्रेंडाची अवधी कितली चड ना. जर तर आमी ट्रेंड म्हणटा तशें करता पूण हाका अवधी आसा गी. अवधी ना मोगचें थोडो वेळ मात्र बाडवता, पूण तुजें तें आसा ती ओरिजिनॅलिटी मात्र उरता. आज आमच्या काजारांनी निमाणें डान्स आसलें, बायला डान्स आसलें आनी त्या काजाराक एक बायला डान्स एक ओरिजिनॅलिटी आसली म्हणून सांगीत. पूण ताचे उपरांत कितें आयलें मोगचें, आतां टायगर डान्स आयलां, बारीच ट्रेंड जाला म्हणून मोगचें. आनी मुखार कितें जाता म्हणून कोणाक कळना. पोर एक आयला आनी माथ्यार ग्लास करून डान्स करचें. काजाराच्या माटवाक गेल्यार कंडी सावन पळयलां, एका वेळार हांवें ट्रेंड फॉलो करनासल्यार फाल्यां सकाळीं हेंच ट्रेंड आसता. खंयचेय ट्रेंड म्हणलें उरना. तर भाव भयणीनो, आमी जर तर वांजेन आमी पळयल्यार आमचे संगी कितें चड आसा तें आमी हेरांक आमी दिवंक जाय. हेरांक आमी उजवाड दिवंक जाय. जिवितांत आमी हेरांक आमी उजवाड दिवंक जाय. निकोदेमो काळख्या राती तो आयलो आनी जेजूक व्हरतो पाटलाव करूंक तो आशेतलो. आनी तो एक सेनाधिपती जावन आसलो. जे कितें जेजू थंय आसा तें म्हजें थंय आसा जाय म्हणून ताची आशा जावन आसली. जे कितें जेजू थंय आसा, ती जानवाय आसा, ती म्हजें थंय आसा जे म्हणून आशा आसली. त्या देखून निकोदेमो हाचे कडेन स्पेशालिटी कितें आसा म्हणून ताच्या फाटल्यान तो गेलो. Why people go behind Jesus? What is the trend behind Jesus? कितें एक्सपेक्टेड फॅक्टर जेजू थंय मोगचें. आमी पळयतावो जेजू गलिलियाच्या सरोवरच्या देगेन वता आसतना जायतो लोक ताचो पाटलाव करून गेलो. आनी जायतो लोक हरियारीनी गेलो. जायती अजपां ताणें केलीं. जॉर्दान न्हंयेंत स्नान ताणें घेतलो आनी जॉर्दान न्हंयेंत स्नान घेता आसतना पवित्र आत्मो ताचे वयर देंवन आयलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका चड मानवला. आनी मरुभुमीक वचून सुमार 30 म्हणसर मागण्यांत आपलो वेळ ताणें करशिल्लो. उपास ताणें केलो. देवाची सकत मेळचे पासून ताणें उपास ताणें केलो. आनी आपले वनेरपणाचें काम प्रारंभ करता आसतना तो म्हणा लागलो, वेळ भरती जाला, पवित्र स्नान तुमी घे, जिणी तुमी बदली या म्हणून आपल्या लोकांक तो सांगता. आनी लोक तसो पाटलाव करूंक यॉर्दान न्हंयेंत पवित्र स्नान घेता. तशेंच आमी पळयतावो लुकाचो वांजेल 4 जेजू सिनेगोगाक तो गेलो आनी इजया प्रावतीची कोवळी कान घेवन
अशें प्रावधान करूंक लागलो. कितें इजया प्रवादीन 700 वर्सां पयलें प्रावधान केलें गे. म्हाका पवित्रात्म्यान म्हाका अभिशेक केला. दर्जितेल्यांक सवकसाय दिवंक, शोशण वगळू जाल्ल्यांक स्वातंत्र्य दिवंक, आनी बंदेत आसलेल्यांक सुटका दिवंक, आनी दुबळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, आनी झोपलेवाचें वरस परगट करूंक म्हाका धाडला म्हणून प्रावधान. आनी उपरांत ती कवळी तो दामता आनी म्हणटा आयच्या दिसा हें उतर खरें जालें. हें पळयोवन लोक अजाप पावलो. हाका कैतान ही जन्माय मेळ्ळी. वो सुताराचो पूत न्हय वे, वो आमकां मोरयेचो पूत न्हय वे, जुवांचो जाकोबाचो वो भाव न्हय गे, वो आमचे मदेंच जियेल्लो न्हय गे. आनी जेजू तांचो अणभवार्थ पळयोवन अशें म्हणटा, प्रावाद्यांक आपल्या स्वंत गांवांत मान ना. सत्कार सैर्यधैर्यांतावन आपल्या इश्टमोत्रांतावन मेळटा तरी आपल्या सैर्यधैर्यांतावन मेळना म्हणटा. जेजूचे उतरां पळयोवन हाका कैतान जन्माय मेळ्ळी म्हणून लोक विचारी लागलो. पूण दुबळो लोक जेजूचो फाटलाव करीत गेलो. ताचे तें कितें आसा म्हणून ते पळोवंक ते लागले. आनी आमी पळयतावो जेजू गलिल्या सरोवराच्या देगेन येता आसतना थंयसर दोग शीस मासली पागोवन ते आसले आनी झाड समकन आसले. आनी त्या वेळार जेजू तांकां आपोवण दिता, ये म्हजो फाटलाव कर, हांव मनशाचो भागी करतलो. हे दोगी सांगतात, जाळां सांडून फाटल्यान ते वेतात. चिंतून पुरो मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सिमोन पेत्रू आनी तशेंच आंद्रे इल्ले समानांत म्हणून आमकां बगूंक पुरो. मोती भ्रश्ट ते जाल्यात म्हणून सांगूंक आमच्या मोतींत उपजावंक पुरो. कोणी येवन म्हजो फाटलाव कर म्हणटा आसतना हें आमकां साध्य आसा की ताचो फाटलाव करप? कधीच ना. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमकां फाटलाव करूंक साध्य ना. पूण हे दोग जण शीस जेजूचो खरो फाटलाव करूंक ते गेले आनी जेजू ते रावले. जेजूची अजापां ताणें पळयली आनी जेजू तांव शिकोवन ताणें घेतली. 12 जाणां शिसांक ताणें विंचलें आनी 12 जण शीस तसो फाटलाव ताणें केलो. आनी तितले दीस मात्र न्ही, 22 शीस जेजूचो फाटलाव केले आनी तांकां मिसांव कामाक ताणें धाडलें. 5000 लोक जेजूचो फाटलाव करून आयलो आनी ताणें शिकोवन ताणें दिली आनी ताची शिकून आयली तसो फाटलाव करूंक लागले. आनी जेजू म्हणूंक लागलो, हे गवळी नातले बरी, हे वो हिंड जावन पावला. गवळी नातले बरी, वो हिंड जावन पावला. म्हणून जेजू आपली कणवळाय तो उसारता, आपली दया तो दाखयता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जायतो लोक जेजूचो फाटलाव करून ते गेले. जेजू खंयसर गेल्यार तसो फाटलाव करून ते गेले. हे दोगी 12 जण शीस जेजूच्या फाटल्यानच ते गेले. कितें विशेश आसा म्हणून लोकांक ताचें तें आकर्शण जालें आनी लोक तसो फाटलाव करीत ते गेले. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजू कुर्सार उमकळटा आसतना रोमाचो शतपती अधिकारी अशें म्हणटा, हो जाल्यार निजायकी देवाचो पूत. हो जावन आसा निजायकी देवाचो पूत. मोगचेनो, जेजू जावन आसा देवाचो पूत आनी जेजू थावन देवाचो मोग वाळटा. तो प्रथम जनीत पूत जावन आसा, मोरयेचो प्रथम जनीत पूत, आनी ताचे थावन मोग वाडलो. ताणें जायत्या लोकांक बरें ताणें केलें, घून ताणें केलें. एका स्त्रीक जेजू पळयता आनी म्हणटा, तुका वोवयलेली स्त्री कितली बागी, तिणें तुका पानो दिलो. जर हें भाग म्हाका मेळिल्ले तर हांव कितली बागी जाती आसली. मोरयेक बोलता कोण ती म्हणटा, मोरी जावन आसा वर्ती स्त्री. जेजूक आपल्या पानांनी आपल्या गर्भांत तिणें वोवयलें आनी आपलो पानो तिणें दिलो. जेजू जावन आसा निजायकी वर्तो देवाचो पूत. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजू तें कितें विशेश आसलें? पयल्या सुवातेर जेजू
प्रामाणिक मनीस जावन आसलो. प्रामाणिक मनीस जावन आसलो. ताणें पोटी मारूंक ना, ताणें पोट सांगूंक ना, ताणें पटोवंक ना. जे कितें ताणें सांगलें तें ताणें केलें. कितें ताणें सांगलें ताणें केलें, कार्यगत केलें. तो कितें सांगतालो तें करतालो. बोट मोगाचेनो आज आमी हेरांक आमी बोट दाखोवंक नजो. आमी कितें सांगता तें आमी करूंक जाय. जर तर आमी करिना तर तें आमी हेरांक सांगूंक जायना. हेरांचे वयर अपराध मांडूंक जायना. जें उतर कोणें सांगलें तें कार्यांनी आमी दाखोवंक जाय. जें कितें जेजू क्रिस्तान सांगलें तें ताणें केलें. खंयचें आमचें तावन लिपोवन दवरूंक जायना मोगाळ भावन आनी भयणीनो. खंयचें लिपोवन दवरूंक साध्य ना. आमी सांगता तर तें आमी करूंक जाय. जेजू म्हणटा, बापा आनी सगळ्या संवसाराच्या धन्या सगळीं तावन लिपोवन दवर संगत्यो भुरग्यांक कळीत केल्यात. जाणट्या मुर्त्यांक उगडाप ना पगार धाकट्या मनशांक उगडापी केल्यात. जेजू ह्या संवसाराक येता आसतना देवाचें रुपूच घेवन ह्या संवसाराक तरिल्लो, मनीस जालो आनी आमच्या दोळ्यांक तो दिश्टीक तो पडलो. सांव पावल आपुरबायन तो म्हणटा, अदृश्ट देवाचें रूप दश्टान पडलो. म्हणजे देवूच आमच्या मुखार आयिल्लो, देवूच आमकां दिश्टीक पडलो. देव मनीस जालो आनी आमचे मदें तो जियेलो. आमी पळयता फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत आदी 2 वाक्यां 7 हांव 9 वळी म्हणसर सगळीं तळपार सांडलो, मनशाचें सेम येवलो. कितेंच लिपन आसतना ह्या संवसारी तो देवलो. मनशाचें रूप ताणें घेतलें. गुलामपणाक ताणें वेंग ताणें मरली. दोनी तरी गुलाम तो जालो, सेवाक तो जालो आनी वरतो मनीस जावंक तो पावलो आनी आमचे मदें तो जियेलो. विधेयपणाचो गुर्तू जावन देवान ताका आती उंच उबारलो. तितलेंच मात न्ही, ताणें हेरांचे पांय समेत ताणें धुले. आपल्या शिसाचे ताणें पांय धुले. कशें हांवें तुमचो मोग केला गी तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणून ताणें सांगलें. आनी उपरांत उंडो आनी वायन घेवन म्हणूंक लागलो, हे म्हजें रगत, हे म्हजें मांस म्हज्या उगडासाक करात. मोगाचेनो जेजू ख्रिस्त प्रामाणीकपणाची जिणी तो जियेलो. ताचें तें खापाटपण नासलें. तो हेरांक ताणें मोस्त करूंक ना. मोगाचेनो आमचें तें खापाटपण आसूंक नजो. बरें आमचें तें खालतें म्हूण आमचें तें आसूंक जाय. खालतें खालीच आमचें तें आसूंक जाय. ते उतरांनी न्ही, बरें आमच्या करण्यांनी आमी प्रामाणीकपण आमी दाखोवंक जाय. दुसऱ्यान कितें केलें? जेजून हेरांचो मोग ताणें केलो. जेजू म्हणटा, कशें हांवें तुमचो मोग केला गी तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणून आपुरबायेचो संदेश ताणें दिलो. सांव पावल कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत आपुरबायेन म्हणटा, श्रेष्ठच्या गुणाच्या की मोग वर्तो जावन आसा. सांव पावल कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 13 वाक्या 4 तावन 13 वळीन सरशें म्हणटा, मोग जावन आसा सस्नीक, मोग जावन आसा दयाळ, मोग मोसोर करिना, आपली बडाई उलयना, हंकारान बरना, मोर्यादान विने चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, अपकार मनांत दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बगार सत जिखलें पळोवन संतोष पावता, मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सकतलता, सगळें बरें वचता आनी सगळें सांबाळटा. मोग केदींच सरना, प्रावदाचें उलोवणें आखेर जातलें, विचित्र ब्रासांनी उलोवणी देवाचें समाप्त जातलें, पूण जाणवायची देणी नपय जातली. कित्याक आमची जाणवाय अपूर्ण, आमचे प्रावदे अपूर्ण, पूण मोगाची जाणवाय आसा जाल्यार ती वर्ती जावन आसा. आवाट, बडवोसो, मोग ही 3 मात पळटा, पूण हाचे मदें मोग वर्तो जावन आसा म्हणून सांव पावल आपुरबाय सांगता, मोगाचेनो जर तर मोग ना तर
आमचे जिबेतच व्यर्थ मोगाळ भावना आणि बहिणीनो देव जावन आसा मोग देवा थंयच तो मोग वळटा. जो हांव वांजेला अध्याय 3 वाक्य 16 वळेंत आमी बळयता देवान इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारीक पाठोवन ताणें दिलो. जर तर आमी मोग करता तर खंडी जावं देव आमचो मोग करता. आनी तिसरें जावन जेजून आमकांच दिलें. देव कुपांनी आसलो आनी इस्रायलकारांक राखलें. देव दोंगरार आसलो आनी देवाक मेळोंक जेजू ख्रिस्त गेलो. मोगचनो देव आमचे संगी आसा. आमच्या काळजांनी तो आसा. ताका सोदून वेची गरज ना. मोगचनो आमी तो आमच्या काळजांत तो जियेता. जर तर आमी काळोखांत आमी जियेता तर देव आमचे थंय जियेना. आमी उजवाडांत आमी जियोंक जाय. देव आमचे संगत आसता. त्या देखून आमी जेजूक आमी आराधन करूंक जाय. जेजूची आमी स्तुती आमी करूंक जाय. देवाक आमी अर्गां आमी करूंक जाय. मोगचनो आमी त्या जेजूक आमी कॉपी करूंक जाय. ताका आमी फाटलाव आमी करूंक जाय. कितें आमी करीत मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमी प्रामाणीकपणाची जिणी आमी जियोंक जाय. जे कितें करता तें सगळें आमी करूंक आमी शिकोवंक जाय. प्रामाणीकपणाची जिणी आमी जियोंक जाय. सतान आमी जियोंक जाय. मोगान आमी जियोंक जाय. जेजू बरी आमी बरें उलोवणें आमी उलोवंक जाय. हेरांची आमी जडती करूंक नजो. कोणाच्या विशयांत आमी उलोवंक नजो. हेरांची आमी खबऱ्यो करूंक नजो. जेजू बरींच आमी करूंक जाय. वायट घडपां आमी करूंक नजो. वायट उलोवणें आमचें तें आसूंक नजो. पितीसपण हें आमी पयस आमी करूंक जाय. आनी हेरांक आमी मानान आमी लेखूंक जाय. देवाच्या उतराच्या उसवणांत आमी जियोंक जाय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आज जेजू ख्रिस्त सक्रामेंतांत तो वस्ती करन आसा. आमचे मदें तो वस्ती करन आसा. 20 शतमानां पास जाल्या रे तो आमचे मदें तो आसा. जेजू म्हणटा हांव तुमचे संगता सदांकाळ आसतलो. आमचो देव जिवंत देव जावन आसा. ताका आमी कॉपी करया. तसो आमी फाटलाव करया. आमेन.